नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। गोय विद्यापीठातल्या एलडीसी पोस्टाक निकाला आदीच भरती प्रकार उक्ताडार। आरजीच्या आमदाराच्या प्रश्नाक लेखी जापेंतल्यान प्रकरण एक्सपोज। सरकारी खात्यांच्यो कचेऱ्यो, शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्रांचे सुवातेचे भाडे वर्साक लागी 20 कोटी। सगळ्यांत चड पाट्यावेले स्पेसीस बिल्डिंगेक वर्साक 8 कोटी। खासा रिपोर्ट। वास्को न्यू वाड्यार खून 27 वर्साच्या मेहबूब शेखाचे छातयेन मारलो चाकू। चिखले हॉस्पिटलांत व्हरतनाच डेड डिक्लेअर। पुलिसांनी आरोपी एंथनी फर्नांडिसाक धरलो। सत्तावीस राज्यांतल्या 508 रेल्वे स्टेशनांच्या पुनरुद्धाराक 24,000 कोटींचो प्रकल्प प्रधानमंत्र्यान लायलो चालीक। 6,40,000 गावांनी 1,40,000 कोटी मोडून 2 वर्सांत ब्रॉडबँड। 2022 ट्रॅफिक फायनीचे नवे नेम लागू जायत सावन आता मेरेन सरासरी परस ट्रॅफिक फायन येणावळ 161% वाडली। हणजून सगळ्यांत चड फाटल्या 4.5 वर्सांत 50 कोटी मायज कलेक्शन। साळावले धरणाक 40 वर्सां मायज अजून जमनी गेल्ल्या 72 फामिलींचे पुनर्वसन ना। सरकारान इशू तडीक लावचो ना जाल्यार लोकसभेचेर बहिष्कार। धापोडे कुर्डी लोकांचे शिनाल। खणींची पावणी करतना गांवच्या लोकांचेर आडनजर। सैम राखूंक गांव साल्वार करूंक खंय बफर झोन जायच। मुळगावा पंचायत कोमुनिदाद देवस्थान समितीची एकठांय बसका। साडे 3 वर्सांत शेकड्यावयर गोंयकारांक ऑनलायन टोपी। 2019 सावन आता मेरेन 115 केशी नोंद। कोट्यांनी रुपयांचे फ्रॉड। सायबर गुन्यांवांनी वाड। खासा रिपोर्ट। आणि नॅशनल इंटरनॅशनल सुण्यांचे ब्रिडा खातीर गोंय पावता नंबर 1 पोझिशनार। राहुल गांधीन गोंयच्यान पेटो व्हरत सावन गोंय चर्चेन। पेट रनमाळेन म्हापशे आकयचे एनिमल किंगडम। खबरो विस्तारान। गोंय विद्यापीठान निकाल जावच्या आदींच एलडीसींची भरती केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार। 5 मार्चाक परीक्षा जाली। 16 मेक निकाल जाहीर जालो। मात निकाला आदींच नोकर भरती करपाचो प्रकार। आरजीचो आमदार विरेशान विधानसभेन काडिल्ल्या प्रस्नाक लेखी जापेन प्रकार उक्ताडार। खासा रिपोर्ट। सरकारी नोकर भरतेत पारदर्शकता येवची म्हूण गोंय सरकार यत्न करता। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान त्या खातीर भरती आयोगाची नेमणूकूय केला। मात गोंय विद्यापीठातलो प्रकार पळयल्यार नोकर भरतेत पारदर्शकता आसा काय म्हूण प्रस्न। गोंय विद्यापीठान कॉन्ट्रॅक्ट पद्दतीन एलडीसी जाय म्हूण 22 ऑक्टोबर 2022 दिसा नोकर भरतेची जायरात आयिल्ली। ह्या पोस्टा खातीर सुमार 2,500 जाणांनी अर्ज केल्लो। 5 मार्चाक परीक्षा जाली। त्या उपरांत 16 मायाक गोंय विद्यापीठाच्या वेबसायटीर निकाल जाहीर जालो। आरजी आमदार विरेश बोरकारान गोंय विद्यापीठाचे एलडीसी पोस्टा खातीर नोकर भरतेची लिस्ट मागिल्ली। तेन्ना 5 जाणांक नोकरेर घेतला म्हूण जाप मेळ्ळा। मात त्या जापे बरोबर जी म्हायती मेळ्ळा ती सामकी शॉकात करपा सारकी। ज्या 5 जाणांक कामाक घेतला तातूंतलो एकलो 5 मे 2023 दिसा जॉयन। 3 जाण 11 मे 2023 दिसा जॉयन जाल्यार 5वो 17 मेक जॉयन। पहिले 4 निकाल लागच्या पयलेच जाल्यार एकलो निकाल लागच्या दुसऱ्या दिसा कामार जॉयन। निकाल लागच्या पयलीं जॉयनिंगाची फॉर्मालिटी जावच्या बरोबरूच आनीक एक शॉकात गजाल म्हळ्यार पोस्ट कॉन्ट्रॅक्ट पद्दतीन म्हूण जाहीर केल्ले। मात 5 जाणांक कायम स्वरुपी घेतला। विरेशाक मेळिल्ल्या जापे उपरांत आता सरकार कितें करता ताचेर सगळ्यांची नजर। प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वरक। खात्यांच्यो कचेऱ्यो, शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्रांच्या भाड्याचे सुवातीचेर सरकाराक वर्साक सुमार 20 कोटी खर्च। म्हणल्यार म्हयन्यांक सुमार 1 कोटी 65 लाख।
सगळ्यात चड पाट्यावेल्या स्पेसीस बिल्डिंगेचेर। थंय वर्साचे भाडे 7,91,00,000। भाड्याचे सुवातेर चलपी सगळ्या शाळांचे मेळून वर्सुकी भाडे 21 लाखां वयर। खासा रिपोर्ट। गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां मायज जाली तरी कितल्याशाच सरकारी कचेऱ्यांक, शाळा आनी आरोग्य केंद्रांक स्वताची अशी सुवात मेळूंक ना। सरकार ह्या सगळ्या सुवातींचेर वर्साक 19 कोटी 81 लाख रुपया मोडटा। आयचे घडयेक सरकार 800 मायज सुवातीं खातीर भाडे फारीक करता। कांय कडेन भाडे पंचायती, नगरपालिका वा दुसऱ्या खात्याच्या सुवातींचेर मोडटा। कितल्याशाच शाळा, आरोग्य केंद्रां, अंगणवाडी आनी खात्यांच्या कचेऱ्यांक भाड्याच्या सुवातींचेर चलयतात। सरकार वर्सुकी 19 कोटी 81 लाख रुपया भाड्या खातीर मोडटा, म्हयन्याक 1 कोटी 65 लाख। 155 आरोग्य केंद्रां भाड्याच्या सुवातींत, वर्सुकी भाडे 1 कोटी 8 लाख। पणजेच्या ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनलाच्या कचेऱ्याच्या भाड्याचेर 35 लाख रुपया। 595 अंगणवाडी बिराडाच्या सुवातीर, वर्सुकी भाडे 16 लाख 66 हजार रुपया। धेंपो टावरांतल्या कार्यालयांचेर वर्सुकी 1 कोटी 53 लाख रुपया मोडटात। मायल्स हयात आशिल्ल्या पंचायत खात्याचेर वर्सुकी भाडे 1 कोटी 84 लाख रुपया। सरकारान पाट्यावेल्या स्पेसीस इमारतीचे 7 मजले भाड्यान घेतल्यात। स्पेसीसाक वर्सुकी 7 कोटी 91 लाख रुपया भाडे फारीक करता, म्हयन्याक 66 लाख रुपया। शारांतल्या खाजगी इमारतींतल्या भाड्यांच्या सुवातीक फाटली कितलीशींच वर्सां सरकारान जे कोट्यांनी रुपया मोडल्यात, तितल्या पयशांनी सरकाराच्यो आपल्यो अश्यो कितल्योश्योच इमारती बांदून जावपाच्यो। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। वास्को न्यू वाड्यार दोगां मदीं केस्ताव, एकल्याचो खून। 27 वर्साचो मेहबूब शेख सोंपलो, ताचे छातयेन चाकू मारला। चिखले हॉस्पिटलांत व्हरतनाच थंयच्या दोतोरांनी डेड म्हूण डिक्लेअर केलो। पुलिसांनी एंथनी फर्नांडीस म्हणटा ताका धरला। आदले दुस्मानकायेंतल्यान झगडी आनी कर्म म्हूण मुळावी म्हायती पुलीस सुत्रांकडच्यान हाताक लागल्या। स्टॅबिंग जाला म्हाका, सो तितून आमी आतां इन्वेस्टिगेशन हाडले, चालू आसा इन्वेस्टिगेशन चालू आहा। तितून एक एंटनी फर्नांडीसान एक मेहबूब शेख ना ताका स्टॅप केलो। तेंचे दोगी पर्सनल एनिमिटी कितें आशिल्ली आनी ताजे पयलीं झगडी बी चालू आशिल्ली तेंचे, आनी कितें मॅटर कोर्टान आसा तें म्हणटात। सो ऑल ऑफ अ सडन ताजी कितें स्पॉट ऑफ मुवमेंटान झगडी जाली। तेणें मेहबूब शेखान ताजेर एक बॅट मारली आनी तेणें एंटरीन काडून ताका चाकू मारला। सो हितून ते चाकू ताका फॅटल जाली आनी तो सद्या ताका आमी हॉस्पिटलान गेला। सो थंय एक्सपायर जाला म्हणून आमकां न्यूज ना। सो आमी थंय इन्वेस्टिगेशन चालू आसा, प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो हितून पळयता आमकां कशें कितें जाता प्रिलिमिनरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 27 राज्यांतल्या 508 रेल्वे स्टेशनांच्या पुनरुद्दारा खातीर 24,500 कोटींचो प्रकल्प चालीक लायलो। मात तातूंत गोंयचे रेल्वे स्टेशन ना। ते वटेन देशांतल्या 6,40,000 गांवांनी भारत नेट ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी खातीर 1,39,500 कोटींचो प्रकल्प केंद्रान मंजूर केला। दूरसंचार मंत्रालयाचो प्रकल्प 2 वर्सांत तडीक। गोंयांत ट्रॅफिकाचे नवे नेम लागू जायत सावन तालावांची येणावळ सरासरी परस 161% वाडला। केंद्राचे नवे नेम गोंयांत 2 वर्सां उसरा 2022 लागू जाल्ले। ह्या वर्सा 16 कोटी 37 लाख 56 हजारांचो तालाव एकठांय। चड तालाव दर्यादेग वाठारांतल्या ट्रॅफिक सेलांतल्यान। हणजूण सगळ्यांत चड, तालावान 282% वाड। फाटल्या 4.5 वर्सांत 50 कोटी 52 लाखांचे कलेक्शन। खासा रिपोर्ट। गोंयांत ट्राफिक फायनींतल्यान येवपी येणावळींत मोठ्या प्रमाणात वाड जाला। 2021 आनी 22ची तुळा केल्यार 2022त 161% वाड जाला म्हूण स्पश्ट दिसता। केंद्राचें नवें धोरण गोंय सरकाराक प्रॉफिटेबल थारला। नवें ट्राफिक धोरण गोंयांत 2 वर्सां उसरा लागू जाला। 2021त गोंयांत 6 कोटी 26 लाख 9,190 रुपया फायन एकठांय जाल्ली। नव्या धोरणाक लागून 22त ट्राफिक फायनींत 161% वाड जाली। ह्या वर्सा 16 कोटी 37 लाख 56,600 रुपया फायन एकठांय जाली। दर्यादेगा वाठारांतल्यान सगळ्यांत चड फायन एकठांय जाला म्हूण डाटा सांगता। सगळ्यांत चड हणजुणे, थंय 21त सुमार 34 लाख रुपया फायन एकठांय जाल्ली। 22त 282% वाढून 1 कोटी 90 लाख रुपया सरकाराच्या तिजोरेंत पावले। पेडणे दुसऱ्या नंबरार। 21त पेडण्यान 32 लाख आयिल्ले।
22 188% वाढून 94 लाख आयले. वास्कोसावन 21 53 लाख आयिल्ले. 22 180% वाढ जावन 1.5 कोटीचेर पावले. कळंगुटे 21 46 लाख आयिल्ले. 22 178% वाढून 1,28,00,000 जाले. फोंडे 21 71 लाख एकठांय जाल्ले. 22 168% वाढून 1,90,00,000 जाले. गोंय पोलिसांच्या ट्रॅफिक सेलान फाटल्या 4.5 वर्सांत तालावा दिवन 50,52,00,000 रुपया जोडले. पोरून नवे नेम लागू जाल्या सावन तालावा कलेक्शन दोबरात जाला म्हूण मंत्री मोविन गुदिनोन 2 ऑगस्टाक विधानसभेन जाप दिल्ली. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. साळावले धरण बांदून 40 वर्सां मायज जाली. अजून मेरेन कुर्डी गांवांतले 72 फामिलींचे पुनर्वसन जावना. जाणट्यां फाटल्यान आतां भुरगीं हक्काक फुडें सरल्यात. सरकारान इशू तडीक लावचो नाजाल्यार लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार म्हूण धापोडे कुर्डीच्या लोकांची शिटकावणी. सांगे तालुक्यातल्या कुर्डी गांवांतल्या 72 कुटुंबांचे अजूनय पुनर्वसन जावंक ना. सरकारान इशू सोडोवचो नाजाल्यार लोकसभा वेंचणुकेत बहिष्कार घालपाची धापोडे कुर्डीच्या लोकांची शिटकावणी. 1 रुपयान करून 2 रुपयान करून आमचे तेणी हें घेतलें रेट दिल्ली तेन्ना तेणी आमकां तितली वर्स परत शेतकाची रुपया मेळना आनी परत इवन हावस प्लॉट्स दिना तेंच्यांनी आमकां. कितले दिता म्हणून सांगलो जमीन? आमचो 10,000 एग्रीकल्चर प्लॉट आनी 400 स्क्वेअर मिटर एका घरा खातीर. पण आमची जाणटेले खूब पावटी मारली. कितली आमदार येवन गेले तेंचे मारून ते अर्दी सगळी काबार मेले. आतां आमी तेंगे भुरगीं आसा आमकां आतां तेंच करता. आमी परत तेंचे कडेन पावटी मारता पूण ते आतां आमकां तेंच करता. संतोष कितले हे आसा कितले हे आसा तुमी? आमी 72 लोक आसा पूण ते आयज खंय आहा ते आमकां खबर. आमकां आयज गरज आसा म्हणून आमी 10-12 फॅमिली आहा पळय ते आमकां आयज गरज आसा म्हणून आमी भायर सरले. तुम्ही आज सगळे एसटी लोक? हय सगळे एसटी लोक. तुमकां अजून एसटी लोकांक कांयच हें ना आमचे सामको अन्याय जाले आनी कोणा फुडें गेले जाल्यार कोणूच हें करना आमकां. 120 सुमार लोक आसा आमी आतां सद्या तुमी तर पळयले कडेन आसा आनी इतल्या जाणां तर आमी वोटींग करना बी रावपाक शकता. बाकीचे लोक सुद्दां आमचे बरोबर आसा ते आतां पूण ते कोण ना ते सद्यान म्हणल्यार तेंचो प्लॉटा कोणा हें ना ते गांव भरपूर व्हडलो आसा. आनी धरण लागीं आसूनय उदकाक पातेशीर. आमकां तोंड रोवपाक सुद्दां आमकां लुगार ना कित्याक आमकां उदक ना. मेन म्हणल्यार आमकां गोठो धुवपाक उदक मेळना. गायांक दूद काडपाक आमकां उदक मेळना. 1 वर 2 वर उदक येता लायट ना जाल्यार उदक वयता तेन्ना आमी कितें करपाचें? 9 ऑगस्टाक आदिवासी दीस. सरकारान बेश्टोच मनोवचो न्ही ह्या लोकांक न्याय दिवचो म्हूण आनंद गांवकार उलयलो. विरोधकांनी खंय विधानसभेत इशू काडचो. 9 तारखेक म्हाका दिसता ट्रायबल डे आसा. ट्रायबल डे म्हाका दिसता भारतभर सेलिब्रेट जाता पूण खरें जर सरकाराक दिसता की ट्रायबल डे सेलिब्रेट करचो त्या दिसा भाशणबाजी जायनासतना म्हाका दिसता की जे मिनिस्टर आसात जे कन्सर्न आमदार आसात त्या आमदारांनी ह्या ट्रायबल लोकां बरोबर बसून जर तांगेले जर पयस सोडोवपाक जर प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाका दिसता हो ट्रायबल डे खऱ्या अर्थान सक्सेस जातलो. आनी हांव सरकारा कडेन तशेंच ऑपोजिशन लिडर जो आसा आमचो युरी आलेमा तोच आमचो आमदार विजय सरदेसाय जो आसा ताचे कडेन मागता की ह्या ट्रायबल्साचो विशय तांणी असेंब्ली काडचो आनी तांचे परीन तरी ह्या लोकांक न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो. जर तांची डिसिजन आसा की 100% समाज अशें म्हणया की बहिष्कार घालपाचो आमी सगळे लोक सांगीकार तरी ताचे बरोबर 100% आमी ताचे बरोबर आसतले. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. खणींची पावणी करतना गांवच्या लोकांचेर आडनजर जाता म्हूण मुळगांवच्या लोकांचो दावो. सैम राखूंक गांव साल्वार करूंक बफर झोन खंय जायच. सरकाराक लोकांचे पडिल्ले ना. पंचायत कोमुनिदाद आनी देवस्थान समितीची एकठांय बसका जाली. मायन्स मॅनेजमेंटाक आपयले. सुरक्षेचे कारण दिवन खंय तांणी कूस मारली. लोक बेजार. सगळ्यांचो विरोध आसा की ती जी तळी आसा आमची घरां आसा देवळां आहा ही लिजानसून भायर काडची. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे आमचे देगेकूच आमची घरां आसल्या कारणान बफर झोन जो आसा हो तुमी डिमार्केट करून दिवचो. सरकारान हे जे बारीक जे गांव आसा हेंचे लक्ष दिवपा जाय. मायनीचे जेन्ना ऑक्शन करता तेन्ना गांवान ज्या जाग्यान मायन येता त्या गांवान लोकांची घरां कितली आहा लोकांक त्रास कितलो जातलो हे सरकारान पयलीं पळोवंक आसलें आनी मागीर ते मायनीचे ऑक्शन करूंक आसलें. आयज जर पळोवंक वचत जाल्यार सरकारान आमच्या कडेन सारकें दुर्लक्ष केल्लें आसा. आनी हो जो आमच्या जाणट्यांनी गांव पयलीं पासून पुर्वजां पासून वसलेलो आसा ह्या गांवाचो हे निसांटान करपाक फुडें सरलेले आसा हेजेर आमचो फूल प्रखर विरोध आसा.
आयज आमची हांगासर जॉयंट मिटींग जाल्ली कुमदा शेतकी कमिटी देवस्थान कमिटीन तशी मायनींग मॅनेजमेंटाक आमी आपयले म्हणल्यार तेंच्यांनी आमचे लेटर घेवन आमी लेटर धाडून सुद्दां ते आमचे इन्सर्ट केल्ल्या म्हणजे येवंक ना ते आमच्या उतराक तेंच्यांनी मान दिवंक ना अशें आमचे इन्सर्ट म्हणजे सगळ्या पंचायतीचो सुद्दां आमच्या कमिटीचो इन्सर्ट केलो तेंच्यांनी आनी परत सुद्दां आमी तांकां लेटर केले तरी सुद्दां तेंच्यांनी आमकां मान दिवंक ना आनी येवंक ना ते आमी फोन सुद्दां केल्या ते म्हणूंक लागले आमकां पुलीस प्रोटेक्शन जाय आनी आमचें आतां कशें आहा आमचें ठरलें सगळे जे आमचे कमिटी आसा आनी आमचे गांवचे लोकांचे जे हें आसा तो मत आसा न्हू आनी आमच्या गांवचे कामगार आसा तेंचे जे मत आसा तेंच्याच मताचेर आमची पंचायत बॉडी सपोर्ट करतली आनी तेंच्याच वांगडा रावतली. डिजिटल क्रांती बरोबरूच डिजिटल फ्रॉडांचोय आंकडो तेच स्पिडीन वाडटा. गोंय शिक्षणांत बरेपैकी फुडें म्हूण आंकडे सांगतात. इतले आसूनय फ्रॉडस्टर ऑनलायनर गोंयकारांक तोपी घालतात. 2019 ते जून 2023 मेरेन 115 जाणांक ऑनलायन तोपी घालून कोट्यांनी रुपया उखल्ले म्हूण रिपोर्ट. ते भायर बारीक सारीक सायबर गुन्यांव आसातूच. खासा रिपोर्ट. देशात डिजिटल क्रांतीचे वारे मारपाक लागले तसे डिजिटल स्पेसांतल्यान लाव सुविधा आणि गैरप्रकारूय त्याच नेटान वाडल्यात. सायबर क्रायमात खासा करून व्हॉट्सॲपार बुरश्यो गाळयो दिवप, धमकी दिवप, नाका जाल्ले फोटो धाडप असल्यो कितल्योश्योच केशी. पळयात आंकडे. 2019 सायबर क्रायमाच्यो 14 केशी. 2020 आंकडो 32 पावलो. 2021 27 जाल्यार 2022 65 केशी. 2023 जून मेरेन 21 केशी नोंद जाल्यात. 2019 ते 2023 मेरेन सायबर क्रायम 159 केशी नोंद जाल्यात. ह्याच काळात 2019 ते 2023 मेरेन फायनान्शियल फ्रॉडाच्यो 115 केशी रजिस्टर जाल्यात. तातूंत गोंयकारांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी. 2019 फायनान्शियल फ्रॉडाच्यो 7 केशी आशिल्ले. 2020 आंकडो 25 तेकलो. 2021 23 फायनान्शियल फ्रॉडाच्यो केशी. 2022 43 जाल्यार 2023 जून मेरेन 17 केशी. सायबर फ्रॉडा ऑनलायन जातात ताका लागून ह्या फायनान्शियल फ्रॉडस्टरांक धरप कठीण. त्या परस सोपी गजाल म्हळ्यार अलर्ट रावप. कोणाकूच OTP दिवपाची ना. कोणूच कितें सांगू, कितले फोर्स करूं ATM कार्डा वयले नंबर पिन सांगप ना. पयशांच्या हायसान मॅसेजीत आयिल्ली अनवळखी लिंक क्लिक करप ना. सादूर रावप होच उपाय. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. मुंबय हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठाचो निकाल आता कोंकणींतल्यानूय मेळटलो. राज्यभाषा कोंकणीच्या प्रसार आनी सांबाळा खातीर सरकार यत्न करीत आसा. ह्या यत्नाक लागून आता हायकोर्टाचे निकाल कोंकणीन मेळटले. गोंय राजभाषा खात्याच्या आदारान निकालांचो कोंकणीन अणकार जातलो. सर्वसामान्य लोकांक कोर्टाचे निवाडे समजूंक मोठो आदार जातलो. नॅशनल इंटरनॅशनल सुण्यांचे ब्रिडा खातीर आता गोंय नंबर 1 पोझिशनार पावता. राहुल गांधी स्वता म्हापशा येवन पेटो घेवन वचत सावन गोंय चर्चेन. म्हापशा आकयचे एनिमल किंगडम राती भितर फामाद. शर्वाणी पित्रे आनी स्टॅनली डिसोज दोगांय मेळून किंगडम चलयतात. थंय 12 वेगवेगळ्या ब्रिडाची सुणी. दोगांयनी कितलेशेच अवॉर्डूय जिखल्यात. आमचे पॅट्रन माळेन एनिमल किंगडम. सगळ्यांक येवकार वेलकम तुमकां पॅटर्न ह्या सिरिजान. आतां आमी येयल्या कामर खाजन म्हापसा जे आकय म्हणटा थंयसर एनिमल किंगडम हे डॉगचे तेंचे बारीक सगळी ब्रीड आसता ती विकली वयता. सो आमी तेंच्या ओनरा कडेन उलयल्या तेंच्या कडेन कसली कसली ब्रीड आनी आतां पर्यंत कोणा कोणा विकले. आमच्या वांगडा आसा शर्वणी पित्रे आनी डॅरिक जे ओनर आहा एनिमल किंगडमाचे. तुमच्या कडेन आतां पर्यंत कितले तुमचे ब्रीड आहा टोटल? आमच्या कडेन तरी म्हटलें तरी 12 ब्रीड तरी आसा. डिफरंट ब्रीड्स तशे खूब ब्रीड्स आसा पूण आमच्या कडेन तेतूंतले थोडे जे एक्झॉटीक ब्रीड्स आसा ते आमच्या कडेन आसा. ओके. सो ओवरऑल तुमी इंडियन खंय खंय पर्यंत आनी इंटरनॅशनल खंय खंय पर्यंत विकल्यात तुमी आतां? आमी ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया दिल्ले आसा सुणी आनी इंडिये भायर सुद्दां खूब जाग्यार आमची सुणी गेल्ली आसा. एम्स्टरडॅम, US, दुबय, UK, पोलंड खूब जाग्यार गेल्ली आसा. And other breeds what we have are all small breeds where we breed Jack Russell Terrier, Maltese, Bichon Frise, Bulldogs, British Bulldogs, French Bulldogs, Welsh Corgis, which we have newly introduced. It is called Queen's breed. Queen Elizabeth used to like that breed. She had 30 of those. So that breed only we have and none of them in Goa have it. We are the first ones to introduce short-legged Jack Russells into India.
So whoever has Jack Russell short-legged in India, they are all from us. We have given to Mr. Premji, Wipro's owner, Mr. Poonawalla. We have given to even many celebrities, and yes, today Mr. Rahul Gandhi came. वो स्टार्ट करपाचें कारण कितें आसा तुमकां हेतून? See, basically I am a lawyer. I was practicing, but then somehow I took liking towards this, and it was my passion. I used to collect all the abandoned dogs and all, and I used to bring. So it just started. One of my colleagues suggested to do this, and then I am into this, and I gave up my practice for this. Yeah, boxes, what we have is about, right now we have about 20 boxes. We are one of the topmost breeders for boxes in India, and we have owned #1 boxer in India for the year 2014, and recently in the year of 2019 we have bred, owned and shown the dog which is #1 boxer in India for 2019 as well. आज मेनली जो रिजन आसले राहुल गांधी तुमच्याकडे येयलो, कसो एक्सपिरियन्स आसलो आनी तो एक्सपिरियन्स वॉज व्हेरी गुड, चड बरो एक्सपिरियन्स. आनी फर्स्ट टायम मेळलो, बाय फ्लूक मेळलो, बाय लक मेळलो, आनी व्हेरी नायस पर्सन, डावन टू अर्थ टू स्पीक. आनी स्पेशली तो सांगचें म्हणल्यार स्पेशली तो ह्याच कामाक लागून येयल्लो. इट इज दॅट ही वॉन्टेड टू सी द पपी, सामको पळोवन आपणाक जाय तो चॉयस करून सामको तो बेस्ट पपी घेवपाक जाय आसलो. ताणें खूब कडेन ट्राय केल्ले, कोणा कडेन तेज्या मनशांनी ट्राय केल्ले, पूण लास्ट ताका कळ्ळें की ही ब्रीड आहा ती इंडियन, फूल इंडियन आमी इंट्रोड्यूस केल्ली. सो ताका लागून तो आतां कॉन्टेक्ट केलो पयलें, आनी ताका कळ्ळें की क्वॉलिटी कळ्ळी, सगळें कळ्ळें, आनी ताका लागून तो येवन हांगासर पर्सनली येवन घेवन गेलो. अमृत महोत्सवी वर्सा निमतान साळावली धरणाचेर तिरंगाच्या रंगांचे लायटीचो सोबीत झगमगाट केला. उक्तावणाक WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी थळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय आशिल्ले. 15 ऑगस्ट मेरेन रातचे 9 मेरेन लोकां खातीर वाठार उक्तो. सांग्यार पर्यटनाक मोठी संद, मात धरणाच्या उदका स्तोत्राची नितळसाण राखची म्हूण WRD मंत्र्याचो उलो. आमी केन्नाय गोंयकार चिंततात की केन्ना शिमला या नाल्यार केन्ना काश्मीर वचून पळोवया. म्हजें स्वताचें अशें मत आसा बाब की तुगेल्या ह्या सांग्यारच हांगसर अर्दी काश्मीर आमकां पळोवपाक मेळटा हे 2-3 म्हयन्यांत तरी. पयलें तर हांगसर हो भाग जो आसा पळय न्ही, म्हाका नेहमीच हांगसर येवपाक आवडटा. फक्त डॅमारच न्ही, पयर हांव काही थोडेशें अंतर भितर गेलो आनी पळयलें जर जात जाल्यार व्हडली हेच्याक व्हडली वॉटरबोडी आहा पळय ती वयर भितर आसा. हांव सुभाषान म्हाका नंतर हाडून दिलें की अशें अशें वचून पळोवया. खूप मोठ्या प्रमाणात हांगा सिल्टिंग जाल्लें आसा. सायडीन जर बॉर्डर्स काडल्यो, क्लीन केल्यो, हार्ड रॉक आसा, ही एक गजाल बरी आसा, हार्ड रॉका भितर आमकां करूं, पूण हार्ड रॉकाचेर जर सिल्टिंग जाल्लें आसा तेंय काडपाचें. बॉर्डर्स आसा त्या बॉर्डरीचेर खुबसो गाळ साचलेलो आसा, तो गाळ काडलो जर जाय जाल्यार आमकां हांगा ट्रकाकय काम मेळटलें, ताजे बरोबर स्टोरेजूय वाडटली. अळम्यांचो सीझन आयलो काय दिवचल साखळे हायवेर कारापूर तिस्कार अळम्यांचो बाजार. ह्या वाठारांतली अळमी रुचीक म्हूण पणजे, फोंडे, म्हापशेचो लोक अळम्यांक थंय. साखळे खंय सवाय, अंदू अळम्यांचें पीक खंय वाडला, रेट देंवलो, 400नी वांटो. मात तिसवाडीन हजारूच. अळमी काडूंक राना कायद्यान बंदी, तरी हायवे नाक्यार सायल्याच्या पानांच्या पुडयांक तेजी. अळम्यांचो सीझन सुरू जालो काय पणजे, म्हापशें, फोंडे वाठारांतल्या लोकांची पावलां दिवचल साखळे हायवे वेल्या कारापूर तिस्कार वळटात. पडोशे आनी लागसारच्या दोंगरांनी मेळपी अळमी रुची, तशेंच थंय सवाय मेळटा म्हूण सगळ्याक फामाद. हे फावट खूब अळमी. बऱ्या आनीक येतली म्हणटा फुडें? हय येतली आनी 2 फावटी येतली. तूं न्हू पावस चड पडलो म्हणून कितें परिणाम जालो? म्हणून लेट जालो. हां, पावस पयलीं पडले पयलीं येतली म्हणून ताका लेट जालो, म्हणून आतां लेट भरले. एकदम मोठ्या प्रमाणात पीक आयिल्ल्यान 400 रुपयान वांटो. अळमी कमी जाता तशी खंय रेट वाडटली. लोक आतां आमकां चडशे लोक हांगा येता आमकां घेवंक. आतां आमचो बाजार पणजेच्यान लोक हांगा येता, फोंड्याच्यान लोक हांगा येता, लोक भायले लोक चडशे हांगा येता आमच्या. बरं, आनी रेटी आतां सद्याच्या आहा पळय त्यो फाटल्या फावट 500च्या वयर आसले, आतां 400 पर्यंत पावला. म्हणजे आनीक देंवतले बी अशें दिसता तुमकां? ना, हेज्यान फुडें रेट आनीक वाडटली. वाडटली. हेज्यान फुडें रेट वाडची ना, कित्याक अळम्याचें प्रमाण कमी जातलें. आतां
इतली येवपाची आहा तितली फास्ट येयली कमी 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 जायत वयतली. आता परत केन्ना केन्ना अशें मेळूं शकता? आतां आमकां एक आनी एक आमचे ती फोकांनी येतात, सणाच्या टायमार येतात. नागपंचमीक आता नागपंचमीच्या फोकांनी जास्त येतली. एक 4 दीस पयलीं येता, 4 दीस लेट येता रक्षाबंधनाक येतली. नॉर्मली येत असता पूण अशी एका टायमार असता त्या टायमार जाता. जाणकार सांगता अम्यो अमावशे मेरेन मेळटल्यो. हे म्हयन्यान डबल येयले न्हू म्हणून तो नागपंचमी हे म्हयन्यान येता आसले फुडले म्हणून तेजे सिजन सारके येयले. गण्याचे सिजन सारके येयले. फुडले हेजेर मागीर गणेश चतुर्थी टायमार कांय ना जातलें. हेका फुडले हेजेर अमावशेक लास्ट. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. डिसेंबरांत केनिया जावपा आशिल्ल्या मोंबासा इंटरनॅशनल टुर्नामेंटान टॉंग टुमुदो मार्शल आर्ट्स प्रकारान गोंयचे 11 वर्साचे येरिका सिकेर भारताचे प्रतिनिधित्व करतले. ह्या आदींचे मोंबासा सर्तीन येरिकान भांगरा पदक जोडला. भारतान टॉंग टुमुदो हो मिक्स मार्शल आर्ट्स प्रकार नवोच. ह्या खेळान नांव जोडपाचे येरिकाचे टार्गेट. Now we have international tournaments and series. In December we have Mombasa, which is going to be held in Kenya. Then we have the World Cup, and then we have WMC. The full form of WMC is World Martial Arts Mastership Committee, which is going to be held in 2024. I started my training when I was in 2nd standard, and in a day I practiced more than 3 hours. My next target is Mombasa, which is coming up. I need a lot of support. I need place to practice. I need financial help also, because I'm representing my whole India, and I think it's a big thing when you're representing your country. Okay, so we are preparing for this right now, and effortlessly we are preparing for that. We are also looking for the space this time, and also financial support from the Goan government and concerned people. So even we had approached many ministers, even we didn't get, but we still hope that this time we just get the support. Even like we have now series of internationals. So Erika have taken the initiative like to represent Goa or India internationally, and just through these martial arts. And we are hoping for the best. So if we get the sponsor, or we are getting financial support from the Goan government. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.